Paula Palmaru, Watu Zoluya, Deva Doshongyo, Jerusalem. Paula Palmaru, Watu Zoluya, Deva Doshongyo, Jerusalem. Sorga donito povitram sotiu, amasomiazo diralashilo. Sorga donito povitram sotiu, amasomiazo diralashilo. Paula Palmaru, Watu Zoluya, Deva Doshongyo, Jerusalem. Paula Palmaru, Watu Zoluya, Deva Doshongyo, Jerusalem. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं आनी मागीर मोगाचो युकार तुमकां सगळ्यांक हे आयचे मिसाचे भेटेन आयचे मिसाची मांडावळ करता सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा. ह्या समुदायांतल्या सगळ्या गोराब्यांचेर आनी गोराब्याच्या वांगड्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयच्या सकेरीत भाशेन एक ल्हान भुरगें कियारा आपली हार्ट सर्जरी करता आयज सांजेर, जाल्यार खेरीत भाशेन ताका पेकोणीचो हात लाय म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या ऑल्टसव क्रिझेंट डिकॉस्टा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयांत नीत आसूंक. कालच्या दिसाक एक एक्सिडेंटाची खबर आमच्या मुखार आयिल्ली. आयज त्या तरणाट्याची कूड मांदोवी नदीन काजिनो आसा थंयसर सांपडल्या आनी जाय तें कितें वयर सकयल आसा अशें आवय बापाय म्हणटात, आवय बापूय रडटात. खेरीत भाशेन तांकां नीत फावो कर आनी ती केस हँडल करतात त्या पुलिसांचेर आनी आमच्या CMाचेर आनी होम मिनिस्टराचेर जाय तो आशिर्वाद घाल आनी देवाची कृपा देवय म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय देवाची कुशी पालून मारये भाशेन जेजूचो पातलांव करुया. आग्वार मारीच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार तिचो एक गूण जो पोरजोळटा तो म्हणल्यार तिणें देवाक आपल्या जिवितांत फावो तो आनी पयलो जागो दिलो. देवाच्या पुताची आवय आसली खोरी, पूण जिवितांत तिका कोश्ट उणें जावंक नात. वाडो मोडां तिच्या जिवितांत उप्रासलीं, कठीण प्रसंगाक फुडो करचो पडलो. असल्या गोडितांनी मनीस खोशी भियेली, पूण देवाचे कुशे पोरमोणे आपल्या जिविताची वाट चल्ली. ह्याच खातीर देवान तिका आपली मानवलोली केली. आयज ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना आमच्या जिवितांत आमी देवाची कुशी पालून मारी भाशेन जेजूचो पातलाव करूंक कृपा मागुया. देवाची कुशी करूंक भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक उलो मारला. तर आमी देवाची कुशी करूंक सदांच आयत्या मनाची आनी उक्त्या काळजाची जावंक आमकां कृपा मागता आसतना जायते फावटी देवाची कुशी कुशीन दवरून आमी आमची कुशी केल्या. आमकां कितें बरें दिसता तेंच आमी आदारूंक मुखार रावल्या. असल्या सगल्या आमच्या चुकींचे आमी देवा लागीं नेमिसाचे सुरवातेक बोगसणी मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध.
ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भो भाग्यवंत आंकवार मारीक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. मनशाच्या मनांनी लिपून आसलेल्यो येवजण्यो सोमी उगडाप्यो करतलो. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें पयलें चिटीबेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचे म्हणयारी आनी देवाचे गुटाचे कारबारी कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारबाऱ्या सोवें हो गूण गरजेचो. जण एकलो कारबारी विस्वाशी जावंक जाय. तुमी वो मनशाचे खंयचेय न्याय सोबेन म्हजी नीत केली जाल्यार हांव कसलीच पर्वा करिना. म्हजी नीत हांवूच पर्यान करिना. म्हजें अंतस्करण नितळ आसा, पूण हाका लागून हांव निरअपराधी म्हूण समजना. म्हजी नीत करपी एकलोच सोमी. म्हणटच आदी फुडें सोमी हे पर्यान कोणाचीच नीत तुमी करूं नये. तेन्ना कालोखांतले गूट तो उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या मनांत लिपून आसलेल्यो येवजण्यो उगडाप्यो करतलो. आनी तेन्ना देव जण एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. उतर हें आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्वराच्या हातान आसा. परतून म्हणुया, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्वराच्या हातान आसा. सर्वेस्वराचेर प्रितू पातयोन राव आनी बरें तें कर. देस बगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोबें आसूं सगळो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाडट्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपारच्या वता वरी परजळटलें. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. वायटाक पाट कर, बऱ्या करण्याक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता
आनी आपल्या भक्तांक तो कदींच सोडचो ना. जबाब: बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्वराच्या हातान आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्वराच्या हातान आसा. आकांताच्या वेळा तो ताचो आलाशिरो. सर्वेस्वर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोणां येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब: बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्वराच्या हातान आसा. उद्गार: हांव सर्वेस्वराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी जेजूक म्हणलें, जुवांचे शीस आनी तशेंच फारिसेवांचे भोंवन भोंवन उपास आनी मागणी करतात, पूण तुजे शीस खावन पिवन आसात तें कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावूं येत? न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतच ते उपास करतले. अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरन्या आंगोस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगोस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगोस्त्र पिंजलें तें पिंजलेंच, त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोरन्या आंगोस्त्राक सरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरन्या बुरल्यांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुरलीं फोडून उडयतलो आनी ओतोन वेतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरूंक जाय. आनी पोरनो सोरो पिवन आयलोल्या कोणाकूच नवो सोरो रोकडोच बरो लागना. पोरनो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवाची खुशी करूंक आंकवार मरे भाशेन आमी जेजूचो पाटलाव करुया हो आयचो विशय. भाव भयणीनो, देवाची खुशी केल्लीं जायतीं मनशां आसात, सायबीण माय आसा, जायते भाग्यवंत आसात, आनी आमचेय मदलीं जायतीं जाणां आसतलीं जीं देवाची खुशी पाळटात, देवाची खुशी सोदतात आनी करतात. म्हजो नियाळ करता आसतना म्हाका त्या 3 खेत्यांचो उगडास येयलो. खंयची ती उगडास आहा? 3 खेतीं. महात्मा गांधी स्त्री मंकीज. कोण ते? एक बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो आनी बुरा मत सुनो. दोळे आहात आमकां, तोंड आहा आमकां आनी आमकां कान आहात. देवाची खुशी कितें ती समजतली जाल्यार आमी आयकूंक जाय, पळोवंक जाय आनी उलोवंकूय जाय. जाल्यार ह्या 3 माकडांची खबर कित्याक आयली म्हाका, कित्याक उगडास आयलो? जायते पावटी तें बुरा म्हणटा तें कुशीन काडया महात्मा गांधीचें. पूण हे 3 जाण माकड जे आसात, दोळ्याचेर हात दवरून, कानाचेर हात दवरून आनी तोंडाचेर हात दवरून तांचो उगडास करीत जाल्यार जायते पावटी देवाची खुशी आमकां आनी मेळचीच ना.
कित्याक आमच्या जिवितांत जायते पावटी ह्या 3 माकडां भाशेन आमी जाता. आमचे हात आमच्या कानाचेर दवरून सगळें बंद केल्लें आहा. कान म्हणल्यार बेश्टे भायलेच न्हू, जरी तर देवाची खुशी कितें ती जाणा जातल्या जाल्यार आयकूंक जाय. जाल्यार आयकपाचो आमचो आयज गूण आहा तो गेला, नाच जाल्लो आहा. नोबडी वॉन्ट्स टू लिसन. तोंड आहा आमकां, नाका थिंगाय तोंडां आमची वाजतात, उलयता तोंड आमचें, जाय तें उलोवपाक सोदता आनी फकत उलोवपाक सोदता. पूण भावार्थाच्यो वस्तू ज्यो आसात, वो बरें जें आसा, वो वायटाचेर निशेध मारपाचें आसा, थंय आमचें तोंड बंद उरता. देवाची खुशी कशी भाशेन जातली. जायते पावटी आमकां पळोवपाक जाय, पळयल्या बगर आमकां कळना. पळोवप म्हणल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता समजून घेवप, स्टडी करप. कित्याक दोळे बंद करून आमच्यान स्टडी करपाक जायना. दोळे उक्ते करपाक जाय, वाचपाक जाय, पळोवपाक जाय, मागीरूच आमकां समजूंक येता. पूण जायते पावटी आमकां समजत, आमकां तें समजोंक येयत हे भिरांतीन जायतीं जाणां आमी पळोवंक पासून सोदिना. आमकां नाकाच तें, लेट अस नॉट गेट इनवॉल्ड, आमी पयस रावया, हे भानगड्योच आमकां नाका, असलीं थोडीशीं उतरां. जाल्यार असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, देवाची खुशी आमकां कशी जाणा जातल्या. आयच्या वाचपान आमकां मेळटा भाग्योन पावलू. पयल्या वाचपान कोरिंथकारांक चीट बरयता आनी आपूण क्रिस्ताचो मुणयारी, आपूण आनी आपणा बरोबर जे दुसरे आसात, क्रिस्ताचे मुणयारी आनी देवाच्या गुटांचे कारबारी अशें तुमी आमकां नेमचे, अशें तुमी आमकां लेखचे, अशें म्हणून ताणें कोरिंथकारांक बरयलें. कित्याक बरोवपाक पावलो हें? कित्याक कोरिंतान, जशें आमी जाणा, कोरिंथ म्हणटात तें एक पोर्ट सिटी. ह्या शारान जायतो वेव्हार धंदो चलतालो आनी थंयसर जायते तरेचे मनीस आसले. शिकलेले मनीस आसलेले, कामदार मनीस आसलेले, ग्रीक आसलेले. जाल्यार जें कितें पावलू शिकयतालो आनी जे तरेन तो शिकयतालो, जायते पावटी ती पावलूची टिका करताले, फाटल्यान खबरो. आनी ह्या पासत पावलू तांकां म्हणटा, हे देवाच्या वावराचो कारबारी कसो, हो क्रिस्ताचो मुणयारी कसो हांव वावर करता आसतना ह्यो बारीक बारीक वस्तू तुमी घेवन जे म्हजेर टिका करतात, म्हाका क्रिटिसायज करतात, तें म्हाका पडलेलेंच ना. हांव ताचेर मनूच दिना. कित्याक म्हजें कुसेंस जें आसा तें निवळ आसा. तरी आसतना म्हजें कुसेंस निवळ आसुनूय बीन हांव निरपराधी अशें हांव म्हणूंक सोदिना. ही भाव भयणीनो उतरां जरी तर आमी समजलीं जाल्यार जायते कडेन आमकां फायद्याक पडटलें. आमचें काळीज मन नितळ आसपाक गरज. आनी काळीज मन जेन्ना नितळ आसा तेन्ना आमकां खंयचेय न्याय सभे मुखार व्हरत, वो कोणूय आमकां आमची नीत करीत, वो कोणूय आमकां क्रिटिसायज करीत जाल्यार आमकां भिरांत ना. कित्याक म्हजें मन सारकें आसा, म्हजें अंतस्कण नितळ आसा, पावलून म्हणलां तशें. आनी तरी आसतना अंतस्कण नितळ आसुनूय हांव म्हाकाच निरपराधी अशें म्हणूंक सोदिना, म्हाकाच निरपराधी म्हूण समजना. कित्याक मनीस कसो हांव चुकतलोच, हें पावलू मानून घेता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जे आसात सोदूंक भोंवताले, कशे भाशेन जेजूक आमी धरतले, कशे भाशेन ताका लोजेक घालतले, कशे भाशेन ताका खाला उडयतले. देखून काय बरी वस्त घेवन आयल्या, ते बरी धर्माची वस्त. म्हणजे हे जुवांवाचे शीस आसात आनी फारिजेवांचे शीस आसात, ते काय बरे धर्मीक वस्तू करतात. म्हणल्यार ते परतून परतून उपास करतात. तशेंच हेर दुसऱ्योय वस्तू आसात, परतून परतून हात धुवपाचे, परतून परतून पांय धुवपाचे, मागीर ती फितां बांदून भोंवपाच्यो, ह्यो सगल्यो वस्तू हे शीस जे आसात ते करताले. आनी हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजूक एके भाशेन लोजेक घालता, कसले तुजे शीस, तुवें कसले शीस तयार केल्यात. ते उपासूय करिना, वो मागणी बीन करता ते दिश्टी पडना, शेतांतल्यान वयता आसतना ते कणसां काडून खाता, हे कसले शीस तुजे. म्हणटच शीस तुजे कसले अशें म्हणटा तेन्ना तूं गुरुजी कसलो. जेजूची टिका करताले. आनी जेजूची टिका करता तेन्ना जेजू सदांच जाणा तांकां जबाब कसले दिवपाक जाय ते. आनी हो जेजून तांकां जबाब बरो दिलो. बऱ्योशो वपारी सांगल्यो तांकां. एक सांगली न्हवऱ्याची, न्हवरो तांचे बराबर आसो पासून ते उपास करचे ना. कित्याक करपाक जाय?
खुशाल आसपाक जाय तांणी. न्हवरो म्हणल्यार खुद जेजू, आनी जेजू बराबर आसतना तांणी उपासाचें चिंतपाक गरज ना, पूण तांचेर उपास करपाचे दीस येतले, मारेकार दीस तांचेर येतले आदी फुडें जेजून सांगून दवरलें. आनी तेच बराबर ही वोपार सांगली दिसा दिसपट्टें जें ते कितें करतात तें. भोव करून जीं कोण वाडलेलीं आसात आनी आमच्या तेंपा वयलीं आसात तांकां खबर आसतली. रुई, तुजो शर्ट पिंजल्यार तूं कितें करतालो? शिंवतालो. बुताव गेलो जाल्यार एक दुसऱ्या शर्टाचो बुताव काडून ताका लायतालो. आमी तशें करताले आनी आमचे शर्ट जे आहा एक भाशेचे बुताव आसना आसले जायते पावटी. कित्याक भुरगे कशे एकामेका लागीं झगडटाले, मारताले, फोडटाले तेन्ना शर्ट बीन धरून ओडून बुताव बीन भायर पडटाले. थोडी पावटी बुताव मोडटाले आनी मागीर ताका दुसऱ्या शर्टाचो बुताव काडून रावपाक पडटालो, नाजाल्यार पसऱ्यार वचून बुताव हाडपाक पडटालो आनी आमी ते शिंवताले आनी घालताले. आतां भुरगीं ते भाशेन करिना. आतां एक बुताव गेलो जाल्यार शर्ट काड, भायर उडय, दुसरो हाड. ऑनलायन वच रोकडो टक 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 केल्यार दुसरो शर्ट येयलो, एक पिंजता थिंगा आहा. पिंजले जाल्यार ते आमी सूय सूत घेवन शिंवताले. आमकां शिंवपाक म्हाका कळटा अजून पासून शिंवपाक. तुमकां कळटा? म्हज्या तेंपा वयलीं आहा तांकां कळटाच आसतलें सूय आनी सूत घालून शिंवपाक कशे भाशेन तें. आतांच्या भुरग्यांनी शिंवल्यात काय केन्ना आपले शर्ट वा आपले ड्रेस जे पिंजतात ते? आतांच्या भुरग्यांक म्हणटा तेन्ना आतांच्या आवय बापायन जाणी आपणें पयलीं शिंवलेलें आसा तांणी आतांच्या आपल्या भुरग्यांक शिकयलें काय पिंजतात तेन्ना शिंवपाक? दिसना म्हाका. त्या पासत जेजू ही जी वोपार सांगता, आदलो जरी तर आमचो ड्रेस पिंजला जाल्यार ताका आदलो आसा तोच कोपो काडपाक जाय आनी दुसऱ्या शर्टाचो काडपाक जाय, नाजाल्यार दुसरें कितें लुगट आसा तें काडून ताका तो कोपो म्हणटा तो मारपाक जाय, पॅच मारपाक जाय. नवें जरी तर आमी लुगट हाडलेलें आसा आनीक एक शिंवपाक आनी म्हजो शर्ट आतां पिंजला देखून तो जरी तर कातरून रायलो जाल्यार हांव नकळो कितें जाता तें, कित्याक हांवें केन्ना नवो हाडून पोन्न्याक मारूंक नासलो. वो आमकां आमच्या आवय बापायन तो नवो काडून पोन्न्या लुगटाक जें पिंजलां ताका शिंवपाक केन्नाच शिकोवंक नासलें. पूण जेजून सांगलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें, नवो जरी तर पोन्न्याक जरी तर आमी पॅच मारलो जाल्यार तो ताची सुतां ओडून काडटलो. रोखडोच न्हू, मातसो वगूत वयता वयता तेन्ना. सोऱ्याचोय बीन कांय बरो आमकां कांय बरो हो एक देख दिल्या. सगळे जे कोण सोरो पितात ते खुशाल जातले. पळय, जेजू पासून सोऱ्याची खबर सांगता. आदलो सोरो अदीक बरो. थोड्यांक कडेन रूच पासून आयिल्ली आसतली आयकोन, आदलो सोरो अदीक बरो म्हण जेजू सांगता काय बरो. आनी जायते पावटी आमचे मोगाचे फ्रेंड जे आसात आमी तांकां बेबदे म्हणटा, ते कोट पासून कोत्तात जेजूक. जेजून म्हणलेलें आसा आदलो सोरो अदीक बरो. आनी त्या पासत पिवपाक आनी कितलीशी घोटाय पासून मेळटा. भावार्थाची वस्त कशी दिसता. पूण भाव भयणीनो, हें खेरीत भाशेन सांगलां तें आमी देवाची खुशी करूंक जरी तर सोदता जाल्यार आदीं आसा तेंच धरून रावपाक जाय काय? नव्यो वस्तू येतात. आतां पवित्र सभेन जाय ते बदल येतात. बदल येता म्हणटा तेन्ना आपणाक जाय तसले बदल काडून आमकां पवित्र सभेचे वडील दिना. पाप साहेब आसात, आमचे बिस्प साहेब आसात, तशेंच शिकलेले थिओलॉजियन्स आसात. बेश्टीच काडली आनी चेंज घातली अशें न्हय. पूण जें कितें आमचें बेजिक्स आसा तें तशेंच दवरता. पूण काळा प्रमाणे एक एक वस्त जी बदलता ती भितर घेता इगर्जेन, ती आमच्या पवित्र सभेच्या शिकवणेन घेता. जाल्यार देवाची खुशी करतलो जाल्यार आमचे मदें आनिकूय जायते बुद्धवंत आसात. ते सगळ्याहून सुबेज जाणा अशें दिसता जायते पावटी. भोव करून हे बुद्धवंत आसता ते आमचे आतां सोशल मिडियाचेर चड. ते इगर्जेन केन्ना येवन घोडे डिस्कशन करचे ना, पादविकारा लागीं उलोवचें ना, PPCच्या वांगड्यांक येवन ते मेळचे ना आनी तांकांय सांगचें ना हे म्हजे पॉयंट तूं PPCची मिटिंगेक व्हर आनी थिंगा मातसो डिस्कस कर, हेजो म्हाका जबाब हाड. हें ते करचें ना, कित्याक ते बुद्धवंत, बरें ते बुद्धवंत, ते सगळे जाणा आसतात. आनी जितलेंय कितें जाणा तें मागीर ते फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर ते ग्रुप्स आसात तांचेर ते बरेशे उलयतात. सारके व्हडले बुद्धवंत. आनी बुद्धवंत आहा तेन्ना आनीक कोणें कांयच म्हणपाक जायना. जें कितें ते म्हणटात तें सगळ्याहून व्हडलें सोत. कोणाक आयकूंक जाय जाल्यार आयकात, ना जाल्यार आयकोनाकात. असलेय बुद्धवंत आसात. जाल्यार ह्योच त्यो बुल्ल्यो फुट्टात मागीर. कितें घेवचें भितर आनी कितें ना घेवचें.
आनी जें कितें आमकां इन्फॉर्मेशन आयज मेळ्ळलें आसा, जी म्हायती आयज आमकां मेळटा, जी खबरो आमकां मेळटात, त्यो कशे भाशेन तांचे बरे भाशेन आमी तें इस्कुटावून पळोवचें हें तांकां समजना. फुट्टात त्यो मागीर बुल्ल्यो. फुटल्या म्हणल्यार आमकां बेश्त्यो घडयो दिश्टी पडना, पूण जशें हे वोपारीन जेजून सांगलां, जरी तर नवो सोरो पोन्न्या बुल्ल्यांनी घालीत जाल्यार बुल्लीं फुटलीं ती फुटलींच, सोरोय विबाड जालो. आयज आमच्या घोराब्यांनी आमकां दिश्टी पडटा, आयज आमच्या समाजान दिश्टी पडटा, आनी ह्या सोशल मिडियाचेर जाल्यार चडूच दिश्टी पडटा. रोखोत आसता सगलो सोरो, इबाड जायत आसता. क्रिस्तांव आहा ते फकत क्रिस्तांवांकच तासतात. क्रिस्तांव आहात ते आपण कॅथलीक म्हणटा ते आयज पाद्रींक, बिस्पाक, इगोर्जेक ताश. तेजो फोड कांय ना, हितूंतल्यान सान रिजल्ट कांय ना. फकत जो कोण बुद्धवंत आसा तेणें समजोवपाचें, हांवें आयज बरें दिलें बिस्पाक, हांवें आयज बरें दिलें पाप साहेबाक, हांवें पाप साहेबाक पासून सोडूंक ना. असले बुद्धवंत आसात आयज. पाद विगार थंड पडलो आसतलो, फेसबुकाचेर हांवें घातलें म्हणजे बुल्ल्यो फुटल्यो, इबाड जालो त्या बुल्ल्यांचो. आनी सोरोय जो आहा म्हणजे जी माहिती तुका मेळ्ळली आनी जी जाणवाय तुका मेळ्ळली, कित्याक उपकारुना तसली जाली, लॉस सगलें. म्हणटूच आमी आमचे कान धांपलोले आसात, आमचे दोळे धांपलोले आसात, आमची तोंडां धांपलोलीं आसात. जंय गरज थंयसर ती उक्ती जायना. तर देवाची खुशी जरी तर जाणा जातले जाल्यार ते हात आमी कानाचेर दवरलेले आहा ते काडपाक जाय, दोळ्यांचेर दवरलेले आहा ते काडपाक जाय, आनी बरे भाशेन पळोवपाक जाय. ऑब्जर्वेशन आमी म्हणटा. जेजू हें सगलें पळयतालो. जेन्ना तो देव मंदिरान वचून बसतालो, लोक जो येतालो तांकां बरे भाशेन पळयतालो. धर्मदान धर्म पेटीन घालतात तेन्ना पासून तांकां पळयतालो. आनी जेजू पळेन रावल्या उपरांत तातूंतल्यान सांगतालो उगडास आसा आमकां, जेन्ना ती एक विधवा फकत 2 नाणें हाडून तिणें धर्म पेटीन घातलेले, जेजून बरे भाशेन पळयली तिका. तशेंच हेर दुसरे जे जायते हाडून घालताले तांकांय जेजून पळयल्लें. आनी तांकां पळयल्या उपरांत जेजू मागीर सांगतात सगल्याहून चड कोणें घातलें. हें जरी तर सांगतलो, ही जाणवाय सांगतलो जाल्यार दोळे उगडून पळोवपाक जाय. भाव भयणीनो, आयज आमी पळोवपा सारक्यो जायत्यो वस्तू आसात. आनी देवाची खुशी जरी तर आमी पाळटले जाल्यार मागण्या विरेत ती आमकां देवाची खुशी समजचीच ना. जरी तर आमच्याच बोडाचेर आनी आमचेच जाणवायेचेर आमी धरून रावता, ती समजचीच ना. देखून मागीर आमी सगल्यांक कुशीन दवरून हांवूच व्हडलो असलें म्हणूंक पावतले हांव. पूण भाग्यून पावलो आमकां शिकयता, तुजेर कोण कितें आड उलयता जाल्यार तें म्हाका कांयच पडलेलेंच ना. म्हजी नीत करपी तुमी कोणूच न्हू. पावलो तांकां सांगून दिता, म्हजी नीत करपी फकत एकटोच देव आसा. आनी जे भाशेन म्हजी नीत करपी एकटोच देव आसा, ते भाशेन दुसऱ्यांची नीत करपी एकटोच देव आसा. आनी तरी आसतना भाव भयणीनो, आमच्या मदल्या थोड्यांक वेंचून काडलेले आसात ही नीत करपाक. आनी ह्या पासत आमकां आतां जजीस जे आसात ते ह्या दिसांनी सगळे बरे एक्टीव जाल्ले आसात. सुप्रीम कोर्ट ह्या दिसांनी एक्टीव जाल्लो आसा. बरे बरे निर्णय आमकां दिता. तुमी जरी तर वाचतात, पळयतात, आयकतात आनी ऑब्जर्व करतात जाल्यार. बिसायड्स ते आमचे वॉट्सॅप रिल्स आनी फेसबूक रिल्स येतात, तेच घेवन जरी तर आमी नाचता जाल्यार कांयच खबर आसचें ना आमकां. पूण बऱ्यो वस्तू जायत्यो आमच्या सोशल मिडियाचेर येता, त्यो जरी तर आमी पळयता. भोव करून हे जजीस जे आसात, जे आतां ह्या दिसांनी ऑर्डर्स दितात, जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो ऑर्डर्स दितात, त्यो आमी पळयता जाल्यार आमकां समजतलें. हे जजीस दवरलेले आसात, नितीदार तांकां नेमल्यात. नितीदार नेमल्यात तेन्ना तांणी ताची तयारी केल्या. बेश्टेच वचून ते जज जावंक ना, तांकां कडेन धरून हाडून थंयसर बसोवंक ना. तांणी आपली आख्खी स्टडी केल्या, ताची डिग्री तांणी घेतल्या. सगळे कायदे जे आहात, आमचें कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा, आमच्या भारताची घटना आसा, ती ताणें बरे भाशेन शिकल्यात. आनी देखूनच तांच्यान निर्णय घेवपाक जाता, तांच्यान नीत करूंक जाता. तर आमचो भावार्थ भाव भयणीनो आमकां हें शिकयता. जरी तर आमकां आमच्या घोराब्यान पासून एकामेकाची नीत करूंक, म्हणजे एकामेकाक समजून घेवंक, वो जें कितें आमच्या घरान घडटा तें समजून घेवंक नेमल्यात जाल्यार बाराबर बसून आमच्यान जायते आमचे तोंटे जे आमच्या घोराब्यांनी उपरासतात ते सुटावे करूंक जातात. पूण आमचें प्रॉब्लम हें, आमी दोळे बंद केल्यात, आमी कान बंद केल्यात, आमी तोंडां बंद केल्लीं आसात, आमी त्या माकडां भाशेन जाल्लीं आसा. आनी देखूनच देवाची खुशी पयस दवर
हांव म्हाका जाय तें करतलो. तितून भितर आमी घडये आयज ह्युमन रायट्स हाडलेले आसा. आय हॅव अ रायट. आयज भुरगीं आनी तरणाटी पासून आपणाचे रायट जाय ते जाणाशें दिसतात. जायते फावटी हे रायट्स जे आसात ते फकत रायट्स म्हूण तांणी घेतल्यात, पूण बऱ्या कामाक वापरूंक ना. आनी मागीर बुल्ली फुटल्यान, मागीर ते कोपे मारलेले आसात तांची सुतां गेल्यान, आनी मागीर रडपाक पडटा. तर हें जरी तर आमी समजून घेतलें भाव भयणीनो, जाल्यार देवाची खुशी आमी पाळूंक पावतल्या. म्हणलां तशें मागण्यांतल्यान आमच्यान ही देवाची खुशी समजूंक जाता. पवित्र पुस्तकांतल्यान आमच्यांनी देवाची खुशी समजूंक जाता. पवित्र पुस्तकाचेर नियाळ करून तें आमी अणभवूंक जाता आनी ती खुशी पाळूंक जाता. तर हीच कृपा आमकां आयज मागुया. सायबीन मायन तें एकदम बरे भाशेन केलें आनी तिणें कांय बरीं उतरां म्हणलीं, फेमस उतरां. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां प्रमाणें. संवसार सोंपो पर्यंत आनी क्रिस्ती पोरजा हे भाशेन बाराबर मेळटा ते मेरेन हीं उतरां परतून परतून उगडास करतले. हीं उतरां आमी परतून परतून म्हणटले, कित्याक हीं उतरां म्हणून ती आपूण देवाची खुशी करता म्हूण तिणें दाखयली आनी तीच खुशी तिणें आपल्या जिवितान केली. देवाची खुशी पाळली देखून तिका मागीर दुखूय जालें, रडली ती. आपल्या पुताचें मरण पडोवन तिच्यान तें सोसूंक जालें ना, एक मनीस कशी. तरी आसतना देवाची खुशी पाळली देखून हें सगळें तिच्यान सोसूंक जालें. तर आयचे मिसाचे भेटेन हीच कृपा आमकां मागुया. आमी देवाची खुशी पाळूंक, देवाची खुशी समजूंक, आमचे दोळे, आमचे कान आमी उक्ते करूंक. आनी जें कितें सारकें आसा ताचे पावटी ताचे पासत आमी आमचें तोंड उगडूंक. जें कितें सारकें ना ताचेर निशेध मारूंक, आमचें तोंड उगडूंक, आमचे हात वापरूंक, आमचीं बोटां बरे भाशेन तें टायपींग करपाक वापरूंक आमकां हें बळ आनी कृपा दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार विस्वासान आनी भावार्थान दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी आपली खासगी मागणे वरवीं देवा ताईं खोल संबंदान जियेतात. आपली जिवितान ताची खुशी पाळटल्या दियादीक नमुने आपली पोजा जावन देवा लागीं मागुया. सुखीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सुखीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या धर्मीक फुडारांनी आपली दिलोली जबाबदारी संभून देवाची खुशी प्रमाणे आपली पोजा निगार घेवन ताका आयते मन फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. सुखीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सुखीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमी आमच्या खासगी जिवितांत फकत आमचे जाणवायेचे आनी बोलाचे पातळ्यो न्हय, पूण देवाक जाय ते भाशेन आमचे जिविताची पावलां मारून देवाचो आदार आमकां मागुया. सुखीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सुखीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या पवित्र सभान समुदायान आनी कुटुंबांनी त्रियेक देवाक आमी अणभवून ताची खुशी पालटून खुशालकायेन ताची
हुनबोवून परगटना जावन आमकां देवाचो बोल मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. गोंय आनी दामाचें देणें देवान आमकां दिलां. आमच्या पुर्वजांनी देवाचेर विस्वास दवरून कोश त्रास काडून दुमालो भोगून आमकां जाय तें दायज राखून दवरलां. देवाक ह्या दायजा खातीर दिनवासुया आनी आमच्या पुर्वजांच्या आत्म्या सर्गीचें सूख दी म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय तूं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भेटून वेळार गीत गावया. गिताचो C4. आमची पाकां धुवून काडू, काढता तुका वगू. देवा आनी मोक्षा मोदे सौदा करू, शांती करू. आसा जेजू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवय कांयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ही वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, आमचें काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Surgami संसार बोलला तुझ्या वैभवात. मुसुर्गी
वरांचो सोर्वेस्पोर तूं सोर्वेस्पोराचे आमी येता ताका जुय मुसुर्गी तुका जुय जुय पोवी 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटपोर गोठुया सोम्याचे सूत तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोटाव तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें हें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मळपळ्योवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना देवाची खुशी आमी पाडूंक उक्तें मन उक्तें काळीज आमचे उक्ते दोळे आनी उक्ते कान आमी देवाक उबारुया आनी सगलीं देवाची खुशी करूंक आमी जी कोण तयार आसा ती जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची गागत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची गागत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सगळ्यांत तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. जेवणाकिया बाबोन कोशी बोसा मोच्या जुडी रोता कोशी दानोसाया मोच्या जेवणाकिया Tumi tuno saya
दुसऱ्या जिवान पुरा जेसू जिवीत तुझे सावदी जिविताचे 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 ताणें लानवीक चाकोन्नीचेर माये मोगाची दिश्ट घाली देखून पृथ्वीच्यो सर्व संस्थी म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यो तांकवार बरेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमची भुरगीं कांय बरीं मुखार येतात, सायबिणीक फुलां घालतात आनी आमची तरणाटीं आसा तांणी खुशी दाखयल्या. फादर आमी येवपाक जाता भुरग्यां बराबर बरीशी वस्त. तर भुरग्यां बराबर तरणाट्यांनी बीन मुखार सरचें सायबिणीक फुलां घालपाक. आनीक सगळीं भुरगीं आनी तरणाटीं जीव सायबिणीक फुलां घातल्या उपरांत आमच्या दाव्या वाटेन तावन ह्या दारांतल्यान भायर सरचीं. आनीक ह्या दिसांनी सगळे सॅक्टर्स जे मांडावळ करतात तांणी भुरग्यांक बऱ्योचश्यो चॉकलेट्यो बीन हाडल्या. बरीशी वस्त तांकां खुशाल करपाक. आमच्या तरणाट्यांकूय बीन खुशाल जावं दी. तशेंच फेस्ता दिसाक कांय बरी पद्दत आहा भुरग्यांक पॅकेट्स दिवपाक ना जाल्यार कितेंय खावड दिवपाक. घडी आदीं एक बॉक्स दवरताले आनी त्या बॉक्सान तुमी कितें जाय तें घालताले. मातशें इल्लीशी पद्दत बदललेली आसा ह्या वर्साक. आमची लिजन ऑफ मॅरियाची आख्खी जबाबदारी घेता, पूण तांची विनंती आहा हे पावटी तुमी बॉक्सान कितेंच हाडून घाली नाकात.
कित्याक मागीर डिस्ट्रिब्यूट करपाक प्रॉब्लम जाता. थोड्यांनी थोडें हाडलें, थोडें चड हाडलें, भुरग्यांक सारकें दिवपाक मेळना. देखून तें आख्खें बरे भशेन ऑर्गनायज करपाक, जें मार्केटींग करपाक जाय, कितें हाडपाक जाय, तें आमची लेजन ऑफ मॅरीची संस्थेची वांगडी आसात, ती जबाबदारी घेतात. ती हाडटलीं, ती पॅकेट्स करतलीं आनी आमच्या भुरग्यांक ती फावो करतलीं. म्हणटच तुमकां कोणाक खुशी आसा तुमची देणगी दिवपाक, तुमी दुडवांचो आदार दिवचो. आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान तुमच्यान तें दिवं येता. आतां मिस जाल्या उपरांतूय दिवं येता, नाजाल्यार ऑफिस टायम आसा तेन्नाय दिवंक येता. आतां मिस जाल्या उपरांत नेटी आसतलें एवेलेबल, तुमी ताचे लागीं तें दिवचें. तशेंच ह्या दिसांनी मिस जाल्या उपरांत कॅन्टीन दवरलेलें आसा. नाकिळी समुदायाची वांगडी कांय बरी आमचे पासो तें कॅन्टीन दवरतात आनी खबर आसा तुमकां, ह्या कॅन्टिनाचो जितलोय फायदो येता तो सगलो ही आमची एक फामील आसा, मातशें पेरिगांत आसा, तांच्या आदाराक. देखून तुमी सगल्यांनी तांकां उदार मनान आदार करचो आनी ह्या कॅन्टिनानूय वांटो घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Hymn number T48. आमी तुजी किरकोळ भुरगीं, आमचे गांवचे शारांतलीं आयके खातीर विनोदी. सोबायतांतलीं सोबितांतलीं निवाड माये सुरोगिनी. गांवांत आमच्या गोरगोरांनी शांतीची आमची जिणी. सोबायतांतलीं सोबितांतलीं निवाड माये सुरोगिनी. गांवांत आमच्या गोरगोरांनी शांतीची आमची जिणी. संसाराची तुगे राणी, आमी तुजी किरकोळ भुरगीं, आमच्या गांवचे शारांतलीं आयके खातीर ही विनोदी. ह्या संवसाराची येताना कोरगे माये आमची राखण. Curpe mozo, timortana, paucampa, su casa su. Ya sonsara, cietana, curge mae, am cirako. Curpe mozo, timortana, paucampa, su casa su. संसाराची तुगे राणी, आमी तुजी किरकोळ भुरगीं, आमचे गांवचे शारांतलीं आयके खातीर विनोदी. Hymn number T46. Subli sangata media, subli la miseria, amce
accettare e curia, morire por contigo. Subli Sangata Melia, subli la Isoria, accettare e curia, morire por contigo. Posa d'organisoria, fula e caituria, tanzo e mucocotia, anima e diria, subli Sangata Media, subli la Isoria, accettare e curia, morire por contigo. Subli Sangata Media, subli la Isoria, accettare e curia, morire por contigo. Fariami turbatori, isciuti aboli, fulator coi beltori, mai favosali, subli Sangata Media, subli la Isoria, accettare e curia, morire por contigo. Subli Sangata Media, subli la Isoria, accettare e curia, morire por contigo. Tu caristicati, puta e di coiti, Kudaya purbai mai mochi, yaso pitfulachi, subli Sangata Media, subli la Isoria, accettare e curia, morire por contigo. Subli Sangata Media, subli la Isoria, accettare e curia, morire por contigo.
सा